इधर ये कलंगुट के जो लोग हैं उन्होंने गाड़ी पकड़ा है तुम्हारा गाड़ी को नहीं आ रहा हमको बुलाया नहीं एक्चुअली तुमको किसने बुलाया तुमको? ये लोगों ने नहीं इन्हीं लोग में एक कुछ है उन्होंने बुलाया तुमको। हाँ हाँ और मेरे को 100 रुपये दो ओके इन्होंने तुमको बुलाया तुम आया पर इन्होंने तुमको बुलाया तुम किधर से आए हो अभी? पंजिम से। ये गाड़ी 3 लेके आए हो किधर का है? कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर के लिए 2 व्हीलर गाड़ी चाहिए बोला। तो हम लोग गाड़ी लेके आया इधर आने के बाद उसने बोला कि होटल में है हम लोग आ रहा है थोड़ा वेट करो बोला तो सब लोग गाड़ी लेकर जमा होके इधर हम लोग को गाड़ी क्यों लेके आया बोला। उसने कमीशन भी मांगा है। हाँ कमीशन भी मांगा उसने। कमीशन दिया है उसको। एक गाड़ी का 100 रुपया दे एक दिन का 400 रुपया में रेंट में दे बोला ऐसा। ओके ये गाड़ी किसका है लाया हो? परनीत और पालेकर का है ये गाड़ी। परनीत पालेकर ये ओनर का नाम है। अभी ये आ रहा है ये ऑन रिकॉर्ड हा मीडिया माझा नोट करा ऑन रिकॉर्ड हा तेमटा रेंटाक दिता मानतात ती कमिशन दिवपाक पुन्हा आपल्याला हे आमच्या भुरग्यांनी वेल प्लॅन तांकां ट्रॅप घातलो ऑन रिकॉर्ड हा प्रसार की बाबा भाडे दिता म्हणून म्हणता म्हणून। इससे पहले कभी इधर आए हो तुम गाड़ी लेके आए? बहुत बार आए हो। किधर किधर आए थे? इधर कलंगुट में आया बागा बीच में गया अंजना में गया बागाटोल में गया। ओके उनमें से किसी को पहचानते है तुम इधर तुमको बुलाया? ये पहला भी आया हमको वीडियो बनाया था। ये उनको भी पहचानता है। पहला वीडियो बनाया था वो लोग वीडियो कराया था इधर पीछे होटल में। किसने बनाया था? ये दोनों के साथ पहचानता है। तुम्हारा वीडियो बनाया हमारा वीडियो बनाया था सोशल और मीडिया डाला था उसके अंदर। ये तुमको लगता है ये लीगल गाड़ी भाड़े में देता है ऐसा लगता देखो है? इलीगल गाड़ी है वो सर को मालूम है हमको मालूम नहीं है। हम भाड़े पे हम लोग भी काम करते हैं। वो गाड़ी पर नंबर नहीं है लाइसेंस नहीं बोलते मालूम हैं। पड़ेगा सर हम लोग को तो हम क्या काम पे हम लाइसेंस लोग उसका हम लोग देते हैं महीने में एक दिन का भाड़ा 500 रुपये गाड़ी का। ओके तुम्हारा वो फिक्स भाड़ा है? हाँ, हमारा फिक्स भाड़ा है। अगर डिस्काउंट मानेगा तो डिस्काउंट देता है हम लोग। हाँ उसने जो जिसने बुलाया उसको डिस्काउंट दिया हम लोग। दिन का 100 रुपये बोल के 1000 रुपये उसको दिया है। वो जिसने बुलाया उसको 1000 रुपये दिया है हम लोग। अभी तुमने इन गाड़ी का परमिशन दिया ऑलरेडी? हाँ, उसको फिटनेस उसको में पैसा दिया नहीं। तुम्हारी गाड़ी का फिटनेस नहीं है। वो बोलता है कि आपके गाड़ी का फिटनेस गाड़ी इलीगल चला एक्सपायर हो गया। उसका क्या है? नहीं वो तो अभी उसको मालूम पड़ेगा ना आरटीओ मालूम पड़ेगा ना फिटनेस नहीं है क्या नहीं है। हमारा तो सब रेडी है गाड़ी। ओके तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राज है। राज आगे ठाकुर किधर रहते हो तुम? शांतिनेश में रहता है। शांतिनेश में। हम लोग इसका लाइसेंस नहीं है उसको पहले से दिया है। इसका पास लाइसेंस नहीं है हम लोग को आज गाड़ी रेंट पे दिया है। जिसका 16 स्पीड 25 का स्पीड से ऊपर नहीं है 16 स्पीड है नॉर्मल गाड़ी है। अभी इधर इतना मर्डर हो रहा है सब कुछ हो रहा है। हम लोग का अभी तक तुम लोग लाइसेंस नहीं लेता कस्टमर से। तुम ऊपर से ऑन रिकॉर्ड है तुम्हारा वीडियो है। तुम क्या बोला हेलमेट पहनने का जरूरत नहीं इसको लाइसेंस की जरूरत नहीं मतलब तुम क्या रहा है इलीगल थिंग प्रमोट कर रहा है। लाइसेंस नहीं मतलब रहे जिसको गाड़ी चला रहा है या वो बाइक चला रहा है उसका लाइसेंस कंपल्सरी होना चाहिए। 25 से हेलमेट पहनना चाहिए। 25 से नीचे स्पीड है सर। 25 से स्पीड ऊपर कितना रहने दो 10 स्पीड पे ठोक सकता है किसी को। अभी वो तो अलग बात है ना सर। जो स्पीड हमारा 16 हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन है दोनों के पास पुलिस वेरिफिकेशन है। पुलिस ने हमारा सर्टिफिकेट है। हाँ पुलिस इधर गोवा में रहता है ना पुलिस वेरिफिकेशन यह है तुम्हारे पास किया हुआ है। अभी ओनर आ रहा है उससे से बात कर लो आप लोग। ओनर आने दो ओनर आने दो। ओनर आ रहा है अभी उससे बात। आखी इश्यू असलो हांवें तेंचे ऑनलायन सकाळीं आमच्या एक ग्रुपाचेर पयलीं व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो की इल्लिगली ते गाडयो रेंटाक दिता म्हणून कस्टमराक सांगता की तुमकां गोंयांत गाडयो चलोवपाक हेल्मेटाची गरज ना लायसन्साची गरज ना म्हणजे एजीची सुद्दां गरज ना म्हणटात अंडर एज कोणाकूय दितात ते गाडी काडटात म्हणून आमी कितें केलें ऑनलायन केलें चॅक केलें कॉल केलो ताका जाल्यार बुकींग घेतलें हेंच्यांनी दिता म्हणपाक लागले आमी गाडयो हाडून। आमी ऑनलायन तेजे कडेन बूक केलें म्हाजे कडेन रिकॉर्डिंग्स बी सगळे आहा तेंचे की आमी रेंटाक दिता गाडी बिडी म्हणून आनी ते घेवन येयले गाडयेन घालून 3 गाडयो ह्यो घेवन येयल्यात ते आनी कस्टमराक रेंटाक दिता ह्यो हाडून त्यो गाडयो। तेंचे कडेन परमीट ना तेंचे कडेन लायसन्स ना कांयच ना तेंचे कडेन आनी ते कस्टमराक सांगूनय दिता की तुमकांय कांय गरज ना गाडी तर ही हायर करतले जाल्यार आनी कस्टमराक ह्यो घालून मागीर ह्यो गाडयो घालून हाडून दितात आनी रेंटाक दितात विथआउट एनी रिजन। म्हणजे हे आतां ट्रबल सगळ्या
जेंच्यो रेंट बायकी आहा तेंच्योच पयलीं गाडयो भाड्याक वतात आनी हे इल्लिगली हांगा धंदो करतात आनी कोण लोकलूय न्हय की भायरसून कोण येयले आनी धंदे करतात इलेक्ट्रीक EV बायक्स ऑन रेंट म्हणून गुगलाचेर घाली जाल्यार तेंचो नंबर येता नंबराचेर तूं कॉल कर बूक कर ते घेवन येता तुका जाय थंय आतां ती गाडी पणजेसून हांगा येयल्या गाडयो घेवन तेंचे कडेन कांयच ना ते म्हाका दिसता ट्रेड लायसन्स तेंचे पणजेचे कडले आहा म्हणून दाखयता ते पूण तें नाका न्हू ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आहे तुजे कडेन कितें तरी परमिशन जाय न्हू जे आतां रेंट बायकींग परमिट्स मेळटा तांकां नॉर्मली पासींग करच्यो पडटा गाडयो इन्शुरन्स तांकां इन्शुरन्सूय ना दिसता म्हाका दिसता म्हणजे कितें ते कोणी घे तूं वच ट्युरिस्ट येयले तुका ड्रिंक एंड ड्रायव्ह केसीस पळयल्या तूं कितल्यो हेका कांयच नाका अंडर एज भुरगो जाय थंय गाडी चलयतलो कोणाचेर व्हरून मारतलो कोण रिस्पॉन्सिबल हेका लास्ट टायम जेन्ना गेल्या वर्सा म्हाका दिसता EVक लागून कलांगुटान एक गेट टुगेदर जाल्ले सगळे स्टेक होल्डर्स आनी म्हाका दिसता आमी सगळे सीएमा कडेन गेले इवन इन्क्लुडींग हांव भितर सीएमा कडेन पर्सनली आमी उलयल्ले तेन्ना आनी सीएमान एश्युरन्स दिल्ले की EV ह्यो बायकी बंद जातल्यो म्हणून थोडो तेंप बंद जालो आयज कितें जाला आयज फुल्ले आम दितात ते तेका कोणाचोच भंय ना आतां तो ओनर गोंयचो भायलो कोणाक कांय खबर ना ताचो आवय कोण बापूय कोण तो कांयच खबर ना आतां फायणी आहा फाल्यां आतां पळय ड्रिंक एंड ड्रायव्ह आमचो एक्सिडंट जालो कोण रिस्पॉन्सिबल आसलो ताका धरतलो कोण ताका हेल्मेटाची गरज आसना कांयच गरज ना हो गव्हर्मेंट कितें आहा बारीक बारीक पळय आमी पोस्ट काडून पळय रिणां काडटा पळय तांकां त्रास करता व्हडलो कोण बीग शॉट येता आनी तो धंदो करता तेजेर कांयच एक्शन जायना हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता सीएमाक आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय जाता जाल्यार हेचेर पयलीं एक्शन घेयात आनी मागीर लोकलांक बारीक बारीक लोकांक मागीर त्रास करात तुमी आमचें कितें आमी कायदो हातीन घेवंक शकना आमी फकत रिक्वेस्ट करूंक शकता कन्सर्न डिपार्टमेंट कोणाक लागता बाबा RTOक लागता मागीर पुलिसांचें काम आहा आतां मेन रोल हांगा जर पुलीस कितें चार्जशीट करतले हेचेर पळय ते मागीर कितें जातलें वा जावचें ना तेचेर मागीर आमी गांवचे हले लोक मेळून डिस्कशन करतले हे कितें आहा बारीक बारीक धंदेकार आहा न्हू तांकां त्रास करतात आनी हो बिंदास दितात आतां फाल्यां एक्सिडंट जालो आनी कोणाकूय सिरियस इंजर्ड जालो वायट बरें जालो ताका लायसन लागता लायसन ना हांकां हेल्मेट लागना हांकां म्हणजे हांकां कांयच कायदो ना जावं तो धंदो करपाचो आनी वचपाचो आतां ही गाडी पळय धरला हिचेरूय मातशें झूम करा हे गाडीक फिटनस आहा कितें आहा तें चॅक करपाचें आतां कोण गाडी कमर्शियल गाडी चलयता ताका बाबा ड्रायव्हिंग लायसन आहा कितें आहा तें चॅक करचें हे आतां ही गाडी आतां ऑनलायन बूक करून घेवन कस्टमर कोणाची चोरी करूं येता कोणाचेर मारूनय उडोवं येता हेका सोदतले कहो हे कस्टमराक ही भाड्याक घे आनी रातभर कोणाची चोरी कर नाल्यार कोणाचेर मार कितेंय करूं येता मरे आनी कोणाक सोदपाचो ही गाडी कितें हाका कांयच ना हाका हांव कोणूच ना आमकां मातशें कितें गाडी खंय पडली मातशें कितें जालें जाल्यार आमकां कॉल येता पुलिसांसून फायणींचेर फायणी हेका कोण फायन दितलो आतां हेका कोण रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल हेका हे भायरसून येता हे कोण घाटी येयला हांगासर हे भाड्याक दिवपाक हेका कोणूच ना हिसारपी सगळे आमकांच त्रास आहे गोंयकारांकूच त्रास बारीक बारीक लोक बिझनस करता पळय आमचो बायकींचो हेंचो आमची 300 रुपया गाडी 400 रुपया दिता दिसाक भाड्याक ते दादागिरी कितली विचारल्या तो सांगता आपूण लेबर म्हणटा हांव बायल बोलल्या पयलीं लेबर म्हणटा आमकां कित्याक हें करता काय म्हणटा तुमी कितें करूंक जाय ते पात्रांव आमचो पणजे सान करतलो म्हणटा मागीर सांगपाचें आमकां क्या करना है म्हणजे मिनींग कितें आतां पात्रांव पेन्शनचे देकेका म्हणटा ते म्हणजे हेंचे कितले व्हडले आतां ते पळोवपाचें तुमी आतां गोंयकारांक कायदे सेपरेट जाले हांगासर आनी भायल्यांक कायदे सेपरेट जाला भायल्यांनी येवपाचें आनी हांगा कितेंय करपाचें आओ जाओ गोवा तुमारा म्हणटा पळय तशें जालां गोंयकार जाल्यार भायले हांगासर हेचेर आतां हेचेर जाल्यार सारकें आमचे सीएमान आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सारकें लक्ष घालपाची गरज आहा तेजेर म्हाका कोण ओनर कोण भायलो हो दिसता गोंयकार पळय ड्रायव्हर पयशी तो भायलो ती बायल आनी सायडीक धरला ते कलेक्टींग हफ्ता एजंट काय कल्लो एजंट नको तेंचे कडेन ID ना लायसन ते ना हांगा कितें सगलो बायलांनी धंदो करपाचो गोंयकारान धंदो बंद करपाचो आनी घरा बसपाचो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर